मांडवी तिसऱ्या पुलाचे काम जे घाई गडबडीन करून सरकार उक्तावण करपाक सोदता हे गोयच्या जनते खातीर घातक आसा। तशेंच पुलाचे काम करपाक सरकारान जो पैसो मोडला तातूंत घोळ आसा म्हण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे संजय बर्डेन आरोप केला। RDX गो खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। पुलाचे काम जे घाई गडबडीन ते आज इनॉग्रेशन करपाक पळयता, इनॉग्रेशन करपाक सोदता मनोहर पर्रीकर हे गोयचे जनतेच्या दृष्टिकोनान एकदम घातक आसा। वन वे करपाक तो सोदता। वन वे म्हणजे कितें जाला की हो सेकंड वे जो आहा येवपाचो आहलो मनोहर पर्रीकाराक खबर ना, तो एकूच पूल म्हणून तो वन वे करपाची गरजूच नासली। आता मनोहर पर्रीकाराक गॅरंटी ना फुडले तेजो सरकार दिल्लीसून येतलो म्हणून हे सिद्ध जाता आनी त्यांनी मान्य केलेले आसा। कित्याक थंय ताका पाटी लावपाक जाय कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं। म्हणून मनोहर पर्रीकाराक आयज हांव कितें सांगू करता, जे गोयचे गव्हर्मेंट तूं चलयता, न्हिदोन चलयता न्हू, आयज तूं उठोवन चल, लोकांच्या जनते समोर वच, लोकांचे प्रश्न गोंयांत इतले वाडलेले आसा हेजेर तूं लक्ष घाल आनी तूं जे 17.5 कोटी जे पुलाचे दोना सायडीक बॅरिकेड करपाक वा ते दोना सायडीक मारपाक जे लार्सन अँड ट्युब्रो कंपनीक तूं दिल्लेले आसा न्हू हे 17.5 कोटी हे मनोहर पर्रीकारान ताका कशें पास केले? तर टेंडरान तेणी जर दिला हे सेपरेट हे कित्याक लागून दिला हे पयलीं कळपाक जाय। 17.5 कोटीचो जो 17.5 कोटीचो व्यवहार जो आसा न्ही बॅरिकेडाचेर हेतून व्हडलो घोळ आसा मांडवी ब्रिजाच्या हितून। आनी परत जो वास्कोचो पूल नवो जाता जुवारी ब्रिजाचे वयर तो तेणी पयलीं जो एक्झिस्टींग वास्कोचो पूल जो जुवारीचो पूल जो आसा हो एक्झिस्टींग आयज जे आमी जे वयता थंय वचना फुडें जुवारी ब्रिज क्रॉस करना फुडें सारकें आमकां एक कुट्टाळे जंक्शन मेळटा, 2 जंक्शनां मेळटा, एक डायरेक्ट वास्को वयता, एक सरळ मडगांव वयता, अशी 2 मेन जंक्शनां येता। आतां तेणी जो पूल बांदलेलो आसा न्हू हो ओव्हर ब्रिज बांदलेलो आसा आनी जे मेन जंक्शनां जी वयर जी वयल्यान जो पूल येल्लेलो आसा न्हू वयल्यान पूल व्हरपाक हो गोंयचे जनते कडेन तेणी आयज पयसो जो कारणा शिवाय पिड्ड्यार केलेलो। कारण आतां तो पूल एक्झिस्टींग जो आसा तसोच तेणी दुसऱ्या सायडीसून जेन्ना सकयल जो लँडींग केल्लो वयरसून जे आयज तुका आज प्रश्न जाल्लो आहा उपस्थित की आतां तूं फाल्यां परवा आयज इन्स्पेक्शन घेवपाचें घ्या, लोकांक गोंयच्या लोकांक ट्रॅफिक डायवर्ट केल्या उपरांत खंय तरी प्रॉब्लेम जातलो म्हणून तूं आयज मिटींग दवरलेली आसा। ती मिटींग तेणी आयज कित्याक लागून दवरल्या? म्हत्वाचो भाग म्हणजे तुमचे कडेन पयलीं प्लॅनिंग नासलें। प्लॅनिंग पयलीं तुमचे कडेन आसपाक जाय आसलें की बाबा पूल बांदल्या उपरांत आनी बांदच्या पयलीं लोकांक आयज कितले तरी प्रॉब्लेम जातले हे तुमकां पयलीं खबर नासलें आनी तूं जागो घेतलो। पयलीं शेतकार भावांचे आज पासून पयशे लँड एक्विजिशनाचे आज पयशे मेळोंक ना, तांकांय तूं सारके पयशे दिवंक ना आनी पयलीं दिता म्हूण सांगलेले पयशे ना, आतां तूं पयशेय दिना तांकां म्हणून शेतकार भाव काही कोर्टान गेलेले आसा। ताका लागून मनोहर पर्रीकाराचें प्लॅनिंग जें आसा हें सारकें न्ही। आनी आतां तो सायड इन्स्पेक्शन थंयसर येयल्लो मांडवी ब्रिजाचेर स्पेशल सांगता हांव थंयसर मांडवी पुलाचेर फोटो सेशन दिवन गेला। तसोच तेणी आयज सायड इन्स्पेक्शन घेवपाचें आहा न्हू मनोहर पर्रीकारान आयज आपूण फीट आसा म्हणून तेणी कितें करपाक जाय वास्को आतां इन्स्पेक्शन घेता आसतना आपूण सुधीर ढवळीकराक वांगडा मावीन गुजरूड रावपाचें आनी लोकांक सांगपाचें आपूण फीट आसा म्हणून। आनी भाऊ साहेब बांदोडकराचे ह्या पुलाक तेणी नांव दवरपाक जाय। पूल कंप्लीट जातकूच भाऊ साहेब बांदोडकराचे आमकां तुजे दीनदयाल शर्मा दीनदयाल योजना तेंची नांवांच नाका, आमचे गोंयच्या भावांची नांवां हेजेर फक्त येवपाक जाय आनी पुलाचें इनॉग्रेशन कंप्लीट जाल्या शिवाय करपाचें ना आनी आमी करूंक दिवचो ना। आनी हेजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आयज हेजो मनोहर पर्रीकाराचेर बेगीन 12 तारखेक जर इनॉग्रेशन करता जाल्यार आमी निशेध करता आनी हे लोकांचे पयशे हे वाया घालोवंक सोदता तो।